मिटींग आसली कितें मिटींग जाली कितें आज मिटींग आशिल्ली एक्चुली फाटल्या कॅबिनेटांतल्या सगळ्या सदस्यांक आपयल्ले आनी कॅबिनेट असेंब्ली डिजॉल्व करपा खातीर सोमारच्यान रिजोल्युशन पास जाल्लें आहा. सोमारा मॉर्निंगच्यान असेंब्ली जी आसा पळय न्ही ती डिजॉल्व करता आनी ते रेजोल्युशन्स हे गव्हर्नराक धाडले वयतले. सोमार दीस गव्हर्नर तेज्या उपरांत असेंब्ली डिजॉल्व जातली आनी फ्रेश लेजिस्लेचरची मिटिंग्स तेन्ना वयल्यान ठरयल्या त्या प्रमाणे जातली आनी तेज्या उपरांत बाकीचे फुडले फॉर्मेलिटीज आसा त्यो कंप्लीट जातल्यो. तुमचो सेंट्रल ऑब्जर्वर बीजेपीचो आयज गोंयांत पावता अशें म्हणटात ते अजून नक्की खबर ना. ओके. आनी केन्ना पर्यंत सगळो नेता निवड आनी आयल्या उपरांतूच ठरतले न्ही रे. सेंट्रल ऑब्जर्वर आयलो काय मागीर ठरतले ना. ऑब्जर्वर आयल्या उपरांतूच जातले. सर तुम्ही डिसिजन घेतलं म्हणजे ऑलरेडी कॅबिनेटान की डिजॉल्व करची म्हणून? हय 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 सोमारच्यान. एक म्हणजे गोंयच्या जनतेचे आभार व्यक्त करपाचे. फाटल्या 3 वर्सांक हांव मुख्यमंत्री आनी म्हजे सगळे कॅबिनेट कलिग्स हांच्यांनी काम करपाची आमकां संद दिली. गोंया खातीर वेगवेगळी बरी कामां इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाची आसतली, ह्युमन डेव्हलपमेंटाची आसतली, खूब बरी कामां जी लोकां खातीर आमी केली ताज्या बद्दलूय आभार व्यक्त करता. जी 3 वर्सांची संद म्हाका आनी म्हज्या कॅबिनेट कलिग्सांक मेळ्ळी आनी कोविडा पासून फ्लड, तावते सायक्लॉन अशी वेगवेगळी संकटाय आमचेर आयली आनी त्याच बरोबर 60th इयर ऑफ द सेलेब्रेशन करपाची संदी आमच्या कॅबिनेटाक मेळ्ळी आनी 60वें वर्स मुक्तीचें जें आमी मनयलें, जें कोविडांतल्या काळांत व्हडलें न जाता ताच्या उक्तावणाच्या कार्यक्रमांक माननीय राष्ट्रपतीजी गोंयांत आयले आनी समारंभाच्या कार्यक्रमांक माननीय प्रधानमंत्री गोंयांत आयले. ह्या पुराय टेन्युअरांतल्यान वेगवेगळे कार्यक्रम गोंयांत जाले. विशेष करून ज्या कार्यक्रमांतल्यान आमी गोंयचो इतिहास लोकांच्या समोर दवरपाचो प्रयत्न केलो आनी वीच प्रोग्राम इट इज एप्रिसिएटेड. मदल्या काळात वायस प्रेजिडेंटूय गोंयांत आयले, वेगवेगळे मिनिस्टर्स गोंयांत येवन आयले. केंद्र सरकारच्या सहकार्यात वेगवेगळ्यो गजाली आमी गोंयांत करपाक शकले. माननीय मोदीजींचे विजन आत्मनिर्भर भारत विशीं स्वयंपूर्ण गोंय सारकिलो बरो कार्यक्रम आमी गांवागांवापर्यंत व्हेलो. स्वयंपूर्ण युवा आसतलो, नॅशनल यूथ पार्लमेंट, वुमन पार्लमेंट, नॅशनल पंचायत पार्लमेंट हाज्या सारकिले विविध कार्यक्रम जे आमी लोकां खातीर केले विच इज एप्रिसिएटेड बाय द पीपल. आनी ताकाच लागून हांव सगळ्या लोकांचे धन्यवाद मानता. ह्या सगळ्या कार्यक्रमांक तेंच्यांनी बरो प्रतिसाद दिलो. हें रेजोल्युशन जें आसा पळय लोकांक धन्यवाद मानपाचें रेजोल्युशन आमी एसेंब्लींतल्यान पास केलें आनी ताज्या खातीर लोकांचे धन्यवाद मानता. न्यू गव्हर्मेंट फॉर्म जाल्या उपरांत प्रायोरिटी रिगार्डींग MGPचेर कितें जालां तेंच्यांनी सुदिनान एक स्टेटमेंट केला की आपल्या वांगडा सेंट्रल लिडरशीप उलयले नितीन गडकरी, फडणवीस आनी अमित शाह आनी ताका लागून आपूण तें पत्र दिलां अशें म्हणटा ते. सो हे डिसिजन स्टेटीक मान्य, स्टेट लिडर्सांक मान्य काय ते सेंट्रल लेवलाचेरूच घेतला? आमची सेंट्रल पार्टी आसा ताका सेंट्रल सांगता. थोडे तुमचे आमदार MGP ओपोज करता हय सपोर्ट घेवपाक ग्रुप जाल्या. आपण